नमस्कार, गोयच्या गावांतल्यो वेचीक खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। 3 म्हयन्यांनी न्ही जाल्यार दर एका म्हयन्यान दियात उदकाचे बील, जांबावलीच्या लोकांची मागणी। बेकायदेशीर खणींचेर केल्ल्या कारवायेचो दियात अहवाल, उच्च न्यायालयाचो खण खात्याक आदेश। परवरी संजय स्कुलाचे पोरणे बिल्डिंगेंतल्यान पडून जखमी जाल्ल्या दिव्यांग भुरग्याक आयले मरण, गोय वैजकी महाविद्यालयात चालू आशिल्ले उपचार। चांदेरच्या उदका प्रक्रिया प्रकल्पाची जाल्या अवतिकाय यंत्रणाय कळमेल्यात। चवथीच्या दिसांनी दिवचल बाजारांत व्हरपाक मेळच्यो नात गाडयो, पार्किंगेचो प्रश्न उप्राशिल्ल्यान पालिकेन घेतलो निर्णय। ड्रग्स तस्करी प्रकरणात हैदराबाद पुलिशेन 3 जाणां केली अटक, फुडलो तपास सुरू। आता खबरो विस्तारांत। दर म्हयन्याक उदकाची बिलां येनात पूण जांबावलेचे लोक तिडकल्यात। 3-4 म्हयन्यांनी अचकीत बिलां आयली जाल्यार ती भरपाची कशी काय म्हूण लोकांचो प्रश्न। जांबावलेकारांक फाटले वर्सभर जाले उदकाची बिलां सारकी येनात। म्हयन्याच्या म्हयन्या बिलां दिवपाची सोडून 3-4 म्हयन्यांनी बिलां येतात म्हूण जांबावलेचे लोक तिडकल्यात। वांगडाच 3-4 म्हयन्याची बिलां येतकच ती भरपाक कुस्तार जाता। सर्वसामान्य मनीस ती भरपाक शकना म्हूण लोक तिडकल्यात। मीटर रिडर सुशागात ऑफिसात बसून असतात म्हूण लोकांचो आरोप। फाटली कितली वर्सभर जाल्यार बिलां खूब येतात, म्हणजे ह्या PWDचो गोंधळाचो कारभार जावन आसा, कारण म्हयन्या बिल येना। गेले आमकां 2 म्हयने पयलीं 2.5 म्हयने पयलीं जें बिल येयलें तें जावन आसा 3130 सुमार रुपया। आतां परतें बिल येयलां 700 रुपया। बरें, आमची भावाची घरां बंद जाता, थंय 552 रुपया बिल येयलां। आतां गव्हर्मेंट म्हणटा 16,000 फ्री म्हणटा बिलां, पयशे लिटर उदक फ्री जाल्यार जर म्हयन्याक जर हें बिल येयलें जाल्यार फ्री मेळटा। पूण तरी जर म्हयन्याक 3 म्हयने जर एक कॅल्क्युलेट करून जर जाता जाल्यार ही बिलां हजारांनी पयशे वतात। अशें पळयलें जाल्यार आमच्या जांबावलेच्याच एरियेची जवळ जवळ कितलीशीच लोकांची बिलां हजारांनी, 500 ते हजारांनी येयलेली आसा। म्हणजे प्रत्येक घरान जर 1000 जर येतलो जाल्यार एक 30,000 सुमार आमच्या जांबावलेचेच बिल जाल्यात। आनी हेजी कारणीभूत हांगचे म्हणजे थंयचो लोकल जो आमकां बिल दिवपाक तो जावन आसा, ताका आमी धरून ताका विचारलो जाल्यार ताणें सांगलें बाबा आपल्याक म्हणून बाबा BLOची ड्युटी घातल्या। आतां जे मीटर रिडर आसा तांकां गव्हर्मेंटान BLOची ड्युटी घातल्या म्हणून मागीर तांकां टायमार म्हयन्या येवपाक मेळना म्हणून आमी विचारपाक येयलें। हांगा पळयलें जाल्यार कितलेशेच मीटर रिडर आसा जे हांगा ऑफिसान सुशेगाद बसून आसा, जे केन्नाच फिल्डार भोंवना। अशें फिल्डार न भोंवपी हांकां जर ऑफिसान जर बसता जाल्यार तेंच्यांनी कित्याक मीटर रिडर म्हणून जॉयन जाले हें हांव तांकां विचारपाक येयलो की तुमी मीटर रिडर जॉयन जाता तांकां जाल्यार रिटायर जाय म्हणून, तांकां प्रायवेट जाल्यार प्रायवेट काम जाय म्हणून। खंयचे तरी आमदार मिनिस्टराच्या साथीन येवप आनी सुशेगाद ऑफिसान बसप। तुमी खंयी तुमकां जाय तर लागींची घाला पूण कामां तरी करा। तुमकां जर मीटर रिडर म्हणून जर घेतला जाल्यार मीटर रिडराचें काम करपाक जाय। 5 काय 6 जाणां आसा जी मीटर रिडर म्हणून लागला आनी ते सुशेगाद ऑफिसान बसून आसा, थोडेशेच जे भुरगे आसा ते काम करता। आमकां कितें, आमकां इतलेंच आसा, आमी सादी मनीस, आमकां म्हयन्याक बील जावपाक जाय। नाजाल्यार गव्हर्मेंटान ती स्कीम बंद करची 16,000 लिटर फ्रीची, बेश्टेच लोकांक दाखोवपाक जाय। उदकाची बिलां 3-4 म्हयन्यांनी दिवपाक कारण म्हळ्यार कांय मीटर रिडरांक BLO ड्युटेक घाल्यात, ताका लागून ही अडचण निर्माण जाल्या। ह्यान फुडें दर म्हयन्याक बिलां दिवपाचे यत्न करतले अशें सांगेचो AE सुबोध शिरोडकरान सांगलें। आयकलां की सांगल्यार फक्त जांबावले आसा न्ही झोन, जे झोन थंयच मातसो ह्या खातीर इश्यू जालो। तो इश्यू कित्याक जाला, तो आमचो वास न्ही मीटर रिडर, तो BLO ड्युटी आसा। लास्ट फूल मंथ तांकां ऑन BLO ड्युटी म्हणल्यार रिविजन ऑफ इलेक्ट्रॉल कितें आशिल्लें फूल मंथ ते सामकें हेजेर उरले मामलेदार ऑफिसान। सो ताका लागून ते 30-35 डेज जाता न्ही, ते ऑलमोस्ट 65 to 70 डेज जाले फक्त जांबावली झोनाक लागून।
तितून कितें अशें पयशे चड येवपाचे या खंय तरी स्कीम जी आसा तितून कितें अशें हेराफेरी करपाचें कितें ना तशें कांय ना भितर इवन 70 days जाले एकदां अशें आमचे 35 डेजान बिलां वता ह्याच खेपे बिकॉज ऑफ ते बियोदो ड्युटी आशिल्ल्या कारणान तो मिटर रिडर बियोदो ड्युटी आशिल्लो आनी इवन आतां हांवें रिपोर्ट केला हायर ऑथॉरिटीजान की ते बियोदो ड्युटी आसा आनी अशें इफेक्ट जाता इवन PWD मिनिस्टरान सांगला की 35 डेजा भितर 30 डेजां काडा म्हणून ते 65 to 70 days हेका लागून जाल्ले 1 month फूल ते मामलेदार ऑफिसान गेले. आतां कितले अशे मिटर रिडरा ऑफिसां आनी कितले वर्किंग आनी कितले अशे सीक तेणें एक म्हणल्या की सगळे सीक लीव घेतात खंय ते बरें नात थोडे अशें आतां कितें आसा आमचे प्रत्येक मिटर रिडरा ऑलमोस्ट 1000 सुमार बिलींग पडटा आनी 1000 बिलींग 50 बिलींग पर डे धरी 20 days एक मिटर रिडरा घालता प्लस संडे बी काडून आनी सपोज बियोदोची ड्युटी आसा मॅक्झिमम 35 to 40 डेजा भितर आमचे बसता बियोदो ड्युटी आसता मिटर रिडर. आतां लास्ट टायम कितें जालें 1 month फूल ते मामलेदार ऑफिसान रिविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल आशिल्लें दवरलें तेका लागून ते 30 days एड जाले 35 डेज तेका लागून तो झोन आसा न्ही त्या मिटर रिडराचो स्पेसिफिकली हो जांबावलेचो ते 65 to 70 days जाले पूण हितून बिलींग एमावंट आसा न्ही तितून कॅल्क्युलेशन वायज तितून कांय फरक पडना कॅल्क्युलेशन बील सेम येता बील सेम हे जाता आनी हे फक्त ह्या म्हयन्याकूच जाला नेक्स्ट हेका ते परत स्ट्रीमलायन तशेंच जातले विदीन 33 to 35 days. गोमंतक टीव्ही खातीर सांगेच्यान गौरी सतरकार. राज्यांत 23 बेकायदेशीर चिरे खणी आसात तांचेर कितें कारवाय केल्या खण खात्यान तांचे कडल्यान कितले पयशे वसूल केल्यात हाचो अहवाल दिवपाचो आदेश कोर्टान खण खात्याक दिला. मंगळारा हे विशीं कोर्टान सुनावणी जाली. गोंयांत चलपी बेकायदेशीर चिरेखणी आड उच्च न्यायालयात आज सुनावणी जाली. पयलीं फक्त एकाच चिरेखणी आड कोर्टान केस आशिल्ली आतां 23 चिरेखणी आड कोर्टान केशी आसात. Regarding some excavation which was being done in one instance, but that scope of that petition was widened by the High Court. Now almost 23 instances are there of illegal laterized stone being extracted. High Court had directed to give the status report of all these proceedings. There are several proceedings initiated. Some criminal proceedings were initiated. There were directions by the DMG to recover some money from all these parties, against which there were revisions which were filed before the Secretary Mines. Now today the High Court has issued 2-3 directions. One direction is that insofar as revisions before the government, that is Secretary Mines, are concerned, they have to be disposed of within 3 months' time. As far as proceedings before the criminal courts are concerned, where there were acquittals, there were in 4 cases there were acquittals, they are ordered to be placed before the learned single judge to find out whether these orders where bigger fine is imposed of 4,000 rupees could be considered by the court as suo moto and any order could be passed. So the matters as far as cases where there are acquittals are concerned or where a bigger fine is imposed, those cases are ordered to be placed before the single judge to find out whether suo moto powers can be exercised. तशेंच गोंयांत सुरू आशिल्ल्या बेकायदेशीर चिरे खणीचो हिशोब दिवपाचो आदेशूय कोर्टान खण खात्याक दिला. ह्या विशयी ऑक्टोबरात फुडली सुनावणी जातली. As far as proceedings before the recovery proceedings are concerned, there is a direction to issue recovery certificates and money should be recovered by the respective mamledars or collectors from all these offending parties. These are the directions which are issued and the matter is kept in October now for further compliances. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कांय दीस फाटीं पर्वरी संजय स्कुलाचे जुने बिल्डिंगेंत जाल्ले दुर्घटनेंत जखमी जाल्ल्या दिव्यांग भुरग्याक मंगळारा मरण आयलें. दुसऱ्या मजल्या वेल्यान पडून तो जबर जखमी जाल्लो. ताचेर बांबोळी GMCन उपचार सुरू आशिल्ले थंयच ताका मरण आयलें. कांय दिसां फाटीं पर्वरे संजय स्कुलाचे जुने बिल्डिंगेंत एक दुर्घटना जाली. हे बिल्डिंगेच्या ग्राउंड फ्लोराचेर संजय स्कुलाचे वोकेशनल स्ट्रीम चलता. हे स्टिमीत शिकपी दिव्यांग भुरगो आपले आवय घेवन बिल्डिंगेच्या दुसऱ्या मजल्यार आधार कार्ड करपाक गेल्लो. दुसऱ्या मजल्यार गेल्ले कडेन वयल्यान तो पडलो आनी जखमी जालो. ताचेर फाटले कांय दीस बांबोळे GMCत उपचार चालू आशिल्ले. मरण आयिल्ल्या ह्या दिव्यांग भुरग्याक पयलींच कमरेक दुखापत आशिल्ले. ताका वाटावपाचे सर्तीचे यत्न चालू आशिल्ले मात यशस्वी जाले नात. हे विशीं गोमंतक टीव्हीन गोंय राज्य दिव्यांग आयोगाचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद पावसकर हांकां विचारले जाल्यार ताणें सांगले ते अशें.
दिव्यांग भुरग्याक मरण, दिव्यांग आयोगाचे अध्यक्ष म्हणटात. जे बिल्डिंगेत ही घडणूक घडली ताचे ग्राउंड फ्लोराचेर संजय स्कुलाचे वोकेशनल स्ट्रीम चलता. हे स्ट्रिमीत शिकपी हो दिव्यांग भुरगो आपल्या आवय वांगडा बिल्डिंगेच्या दुसरे मजल्यार आधार कार्ड करपाक गेल्लो. थंय गेल्ले कडेन तो सकयल पडलो आनी जखमी जालो. हे बिल्डिंगेत ही घडणूक घडली ताचे ग्राउंड फ्लोराचेरूय संजय स्कूल चलता. बिल्डिंगेच्या वयल्या मजल्याचो संजय स्कुला कडेन संबंद ना. जे दिव्यांग भुरग्याक ह्या घडणुकेत दुर्दैवी मरण आयला ताच्या फॅमिलीक सरकारान 50 लाखाची आर्थीक मदत दिवची म्हण आपाच्या प्रतिमा कुतिनोची मागणी. CMान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय, BJP सरकारान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. सिद्धांत कुंकळकार जो एक्स MLA आसा पणजेचो, तो संजय स्कुलाचो जो चेअरमॅन आसा तेणेय रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय, कित्याक ताजे साडींतलो भुरगो तो आनी गव्हर्मेंट नेग्लिजंट जाला म्हणून ताज्या घराक खंय तरी तांकां फॅमिलीक 50 लाखाचें कंपेन्सेशन दिवपाक जाय म्हणून ही हांव मागणी करता. हांगा लायफ जे लॉस्ट जाल्ले आसा, पीपल हू हॅव लॉस्ट लायफ, आमचे गोंयकार ती सिडनी बाब आमचो, लुइजाबाय आमचे चिंचिनीचे, यांची जी लायफ गेल्या इट इज बिकॉज ऑफ द नेग्लिजन्स ऑफ द गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आनी सो दे हॅव टू बी गिवन कंपेन्सेशन म्हणून हांव मागता. आनी लास्ट सांगता की आमचे कितले तरी स्कुलां आसा, गव्हर्मेंट प्रिमायसीस आसा, गव्हर्मेंट ऑफिसीस आसा, जे सिनियर सिटीजन वतात, जे भुरगीं वतात, जे लोक वतात, ते मातशे तुम्ही कितें आसा ते इन्स्पेक्शन करून सारकें करात. डोंट वेट फॉर मोर पीपल टू डाय. फाटल्या कांय दिसां पयलींच एक दिव्यांग भुरगो, संजय स्कुलाचो दिव्यांग भुरगो आधार कार्ड करपा खातीर आपल्या आवय वांगडा आधार कार्ड करपाक वयता आनी थंयसून जे रेलिंगांक तो तेंकोन रावता थंयसून तो रेलिंग घेवन 2nd फ्लोरा वयल्यान सकयल पडटा अशी म्हायती आमकां मेळिल्ली. आनी आमी खऱ्यांनीच वचून थंयसर त्या बिल्डिंगेचो नियाळो घेतलेलो. जी रेलिंग्स आसा ती सगळी कलमेल्लेली आनी तो भुरगो 2nd फ्लोरा वयल्यान सकयल पडलो. ताचे उपरांत तेचो जो फाटीक तेका मार लागिल्लो, मागीर तेजे तकलेकूय मार लागलेलो, मागीर तेका शिफ्ट GMCन केल्लो आनी GMCन थंयसर ताचेर उपचार चलताले आनी तो फाटले कांय दीस जाले तो ICUन आशिल्लो आनी ताचे फॅमिली किंवा ताचे रिलेटिव्स आसले तांकां सुद्दां ताका पळोवपाक मेळनाशिल्लें अशें तेंच्या घरच्यांनी म्हायती दिलेली आसा. ताचे उपरांत ड्रॅक जे आसा म्हणजे गोवा डिसेबिलिटीज रायट्स असोसिएशन तांच्यांनी सुद्दां गव्हर्मेंटा कडेन मागणी केल्ली की ताका 50 लाख रुपया दिवचे. आयज एक अशी बातमी मेळटा की तो जो दिव्यांग भुरगो आशिल्लो तो आयज खंय तरी देवाच्या घरा गेला आनी तांच्या घरांतल्या लोकांनी तेजे आवयन अशें मत व्यक्त केला की इतके दीस आपल्या भुरग्याक आपलो भुरगो एक आपल्या जिवना वांगडा खेळटालो इन द सेन्स की तांकां पळोवपाक सुद्दां मेळनासलें. ताका पयलींच एक स्पायनल प्रॉब्लम आशिल्लो आनी तो 2nd फ्लोरा वयल्यान पडले उपरांत ताका आनीक त्रास जावपाक लागले आनी इतके त्रास इतले दीस तो भोगतालो आनी खंय तरी आयज देवान आपल्या कडेन आपयलो अशें तेच्या घरांतल्यांनी मत व्यक्त केलां. जाल्यार खंय तरी गव्हर्मेंटान ह्या स्कुलाची जी आसा तेजी अवतिकाय जाला ताचेर खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय बेगिनात बेगीन आनी थंयसर भुरगे दिव्यांग जे भुरगे शिकतात तांचेरूय लक्ष दिवपाक जाय. गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकर. चांदेलच्या पोण्या उदका प्रक्रिया प्रकल्पाची सामकीच अवतिकाय जाल्या. उदकांत आशिल्ल्या यंत्रणांक कळम आयल्या. 22 कोटी खर्च करून कासरवण बेलापार न्हंयेत पंप हाऊस उबारिल्ले पूण ताचेंय काम अर्दवट आसा. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन बेगोबेग उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी पेडणेच्या लोकांनी केल्या. ह्या प्रकल्पा खातीर उदक हाडपा खातीर कासारवाळणे बैलपार हांगासर 22 कोटी रुपये खर्च करून पंप हाऊस उबारला आणि फाटल्या 10 दिसां पयलीं ज्या वेळार WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हांणी पेडणे वासियांक एक उतर दिला की फुडली 50 वर्सां समोर दवरून पाण्याची समस्या उद्भवची ना, तेचे खातीर हो प्रकल्प महत्वाचो आसा अशें तांचें म्हणणें आसा. पूण आमच्या पेडणे तालुक्याक उदक मेळोवपा खातीर लोक आवाज उठयतात पूण उदक काय वेळार मेळना. अनेक वेळार लोकांनी अधिकाऱ्यांक घेराव घातले, राजकर्त्यांच्या दारार गेले पण उदकाची समस्या सुटना. आतां आमी जे चांदेल प्रकल्पाचेर जो जुनो प्रकल्प आसा ताचेर आसा थंय बुरशी जाले, घाण दिसता
जी यंत्रणा आसा त्या यंत्रणेक कलम आयिल्ली आसा आनी त्या कलमाचे उदक आमकां सगळ्या जनतेक वयता हाचेर लक्ष सार्वजनीक बांदकाम खातें उदका मंत्री आनी अधिकाऱ्यांचो आसा की ना हे कळपाक कठीण आसा. उदक मेळपाक जाय म्हणून नागरीक आवाज करतात, सरकार आपल्या तरेन यत्न करता, पूण जुनो प्रकल्प उदकाचो आसा ताचेर नजर मारल्या स्वच्छता दिसून येना, उदक ठिकठिकाणी गळतात. हो प्रकार खंय तरी थांबोवपाक जाय. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन उदक पेडणेकारांक वेळार दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. चवथीच्या बाजारांत येरादारीची आडमेड जावची न्हय म्हूण चवथी पयलीं 2 दीस बाजारांत वाहनांक नो एंट्री करतले अशी माहिती दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी हांणी दिल्या. दिवचल शारांत ट्रॅफिक जॅम जावपाचे प्रकार घडत आसतात. खासा करून बाजारांत तर ही समस्या कायम आसा. बेशिस्तपणान पार्किंग करपाचे प्रकारूय वाडत आसा. अंदू चवथीच्या तोंडार ही समस्या गंभीर जावपाची शक्यताय आसा. चवथीचो बाजार व्यवस्थीत जावचो म्हूण येरादारी पुलीस आनी पालिकेन फुडाकार घेवन उपाय येवजण करतले अशी माहिती नगराध्यक्षान दिल्या. सध्या हांव दिवचल मार्केटान परिसरांत आसा. आयज जर पळयलें जाल्यार मार्केटान जी आसा ट्राफीक गाडयो त्यो इतक्यो वाडल्यात जेणे करून ह्या मार्केटान मनशाक भोंवपाक सुद्दां अडखळ जाता. हांव आयज जवळ जवळ 8 दीस उरले चवथीक. हांव रिक्वेस्ट करता बिचोली नगरपालिका आनी ट्राफीक सेल जो बिचोलीचो सेल आसा ट्राफीक सेल ताका हांव रिक्वेस्ट करता, हांगा जर शिस्त लागतली ह्या मार्केटान जर व्यवस्थीत जे बाजार करणारे जे गांवांतून येणाऱ्या लोकांक जर बाजार व्यवस्थीत करपाक जाय जाल्यार पयलीं सगळ्यान पयलीं ह्यो गाडयो ज्यो भितर मार्केटा भितून भोंवतात किंवा हांगाच्यो वेगवेगळ्या जागा ठिकाणी पार्किंग करून दवरतात ताका व्यवस्थीतपणे तांकां पार्किंग जागा दिवची जेणे करून मार्केटूय हांगा व्यवस्थीतपणे धंदो जातलो. जे गांवांत जे चवथी कडेन जे ल्हान ल्हान गांवांतसून जे लोक येतात धंदो करपाक स्पेशल आनी त्या धंद्याचेर डिपेंड आसता. चवथी कडेन वेवस्थीत धंदो जालो जाल्यार तेजे फुडलो जे आयुश्य आसा किंवा फुडलें जे जगणें आसा ते त्या धंद्याचेर चलता. जेणे करून व्यवस्थीतपणे हांगा धंदो जावपाक जाय जाल्यार जे पार्किंग ही समस्या दिवचेल्यान ह्यो गांभीर्यान लक्ष घालपाची गरज आसा. हय तशेंच आसतलें, पूण अंदू आमकां बरें स्ट्रेंथ दिता म्हणून सांगलें ट्रॅफीक पुलिसान. जवळ जवळ 20 ते 22 पुलीस दिता म्हणून सांगल्या ट्रॅफीक पुलीस. प्रत्येक गेटीचेर आसतले. चवथीतले कितले दीस बंद आसतलें मार्केटान ट्रॅफीक? 19 तारखेक चवथ म्हणजे 2 दीस 17-18 मातशे स्ट्रीक आसतले. म्हणजे बाजारान एकूय गाडी घेवचे ना? ना, लास्ट दीस तरी ना, आदले दीस तरी नाच ना. खंय खंय ब्लॉक करतले? सगळ्यो गेटी ज्यो भितर येता पळय सगळ्योच आमी क्लोज करता. आनी आतां सद्या म्हणजे पार्किंगाची जी आसा पळय समस्या ती खूब मोठी आसा. थंय खंय खंय पार्किंग केला? पार्किंग म्हणजे अंदू आमकां असो जागो एक मेळ्ळा म्हणजे फायदो मेळटलो. आमी पळयतले डॅम्पो बिल्डिंग आसल्यो पळय शाळेच्या सायडीक तेंच्यांनी डिमॉलिश केला आनी तो जागो प्लेन आसा. तेंचे कडेन रिक्वेस्ट केला आमी, तेंच्यांनी सांगलां तुमी यूज करा म्हणून. तो एक फायदो पडटलो. मागीर आमी ओवर लेडी कडेन आमी रिक्वेस्ट केला आनी हिराबाई हॉल आनी बस स्टँडार अशें करून केलां आमी. आनी तुमची आमची फाटली आसाच. शाळा आमी ओपन दवर म्हटलें कितें 2 व्हिलर बीन दवरूं शकता. ट्रॅफीक सेला वांगडा तुमची जाली मिटींग जाल्या तेंच्यांनी फूल आमकां सपोर्ट करता म्हणून सांगता. गोंयच्यान हैदराबाद हांगासर जावपी ड्रग्साची तस्करी प्रकरणात हैदराबाद पोलिसांनी 3 अटक केल्यात. गोंयच्यान हैदराबाद ड्रग्स येतात म्हूण टीप मेळ्ळ्या उपरांत अलर्ट हैदराबाद पुलिसांनी ही कारवाय केली. पुलिसांनी सुमार लाखभर मोलाचे ड्रग्स जप्त केल्यात. लिंगमपल्ली अनुराधा, सनीक कोमू, प्रभाकर रेड्डी आनी वेंकट शिवा साई कुमार अशी अटक केल्ल्यांची नांवां आसात.
दिवचलच्या गांवकर वाड्या वयल्या श्री शांतादुर्गा देवळान श्रावण म्हयन्यांतलो निमाणो सोमार व्हडा भक्ती भावान मनयलो। ते निमतान देवी कडेन केळीच्या गाब्या पसून सोबीत अशी मकर सजावट केल्ली। सोमारा निमतान धार्मीक कार्यावळी सयत श्री शांतादुर्गा रवळनाथ महिला भजनी मंडळा वतीन नामस्मरण आनी उपरांत विश्वास च्यारी आनी सांगाती कलाकारांचे भजन जाले। सवाशीण बायलांनी जोडवी पेटयली। देवीचे दर्शन घेवपाक भाविकांनी गर्दी केल्ली। देवस्थान गांवकर वाडा हांगासर चालू श्रावणी सोमार मोठ्या दबाज्यान मनयले गेले। सकाळी आयज शेवटच्या श्रावणी सोमाराक श्री शांतादुर्गा रवळनाथ महिला दिंडी तर्फे अभिषेक केलो गेलो। अभिषेक केल्या उपरांत गर्भकुंडीत नववारी कापड अर्पण केले। नववारी कापड न्हेसयल्या उपरांत गर्भकुंडीत आकर्षक असे केळीच्या गाब्यापासून मखर तयार केले आणि आता सांजे 5 ते 7 श्री शांतादुर्गा रवळनाथ महिला दिंडी पथकान देवीचे नामस्मरण केले आणि त्याच्या उपरांत विश्वासचारी आणि भजनी मंडळ आपले भजन सादर केले। असेच सकाळी ह्या गाब्यापासून जे कितें देवीच्या केले तेका भक्तांनी भरपूर प्रतिसाद दिलो आणि असेच प्रतिसाद जावन उत्सवाची सांगता जाली। आंतरराष्ट्रीय केनियन सेक्स रॅकेट प्रकरणात अंजुण पोलिसांनी आनीक 2 FIR नोंद केल्यात। दाडी वेळार मारिया डिकॉर्स पासपोर्ट विजा आनी सी फॉर्म भरी नासतना रावतालो। ही माहिती मुखार आयली। फुडली चौकशी पुलीस करतात। दिसान दीस अपघाताचे प्रमाण वाढत आसा। सोमारा राती कर्वे गांवडोंगरी हांगा एक भिरांकूळ अपघात जालो। रस्त्यार दुचाकी ऑफ रोड गेली आनी आपटली। ह्या अपघातांत एकल्या 19 वर्साच्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयले जाल्यार 2 जाण गंभीर जखमी आसात। हांगा एक्सिडंट हांगा खूब एक्सिडंट जाला आनी आमी खूब फावटी आयला सुद्दां हांगा एक्सिडंट जाले तेन्ना थोडे हांगा सेफ जाला थोडे मरण सुद्दां आयला। हे फकत कित्याक हे एक्सिडंट जाता फक्त एक शार्प टर्न आसा कारण एक धोड आसा पळय सायडीच्यान ती काडपा जाय नाजाल्यार एक्सिडंट ही चालू उरतली। एक तरणाटो आयज रातचो तेमकां खबर नासतली हे टर्न इतले शार्प आसा म्हण ही डायरेक्ट हांगा धोडे व्हरून मारली झाडां बी आपटून कितें एक्सपायर्ड जालो आसतलो। एकट्या मरण हांगाच आयिल्लें आसा आनी 2 इंजर्ड जाल्ले आसा। अशी जावची न्ही हे टर्न हे पयलीं काडपाक जाय। कर्वे गांवडोंगरी काणकोण हांगा एक भयानक एक्सिडेंट जालो ह्या शार्प टर्नाचेर। चावडे वयल्यान 2 जाण भुरगे आपल्या एक फ्रेंडाक पावोवपाक गेल्ले 2 मोटरसायकलीन गेल्ले तेंचो फ्रेंड गांवडोंगरी रावता तेका पावोवन हे मोटरसायकलीन येताले तेन्ना हे शार्प टर्नाचेर तेंची गाडी आउट ऑफ कंट्रोल केली आनी गाडी हांगा आपटली आनीक पुंडलीक काकडे तेका 19 वर्साच्या भुरग्याक जाग्यारच मरण आयलें। दुसरी भुरगो तेजे बरोबर दुसरो भुरगो आशिल्लो तेका मायनर इंजरीज जाले आनी काणकोण हॉस्पिटलांत तेका शिफ्ट केलो। ह्या जाग्याचेर अरुंद रोड आसा आमी पळयता अरुंद रोड आसा आनी ह्या पयलीं खुबशे एक्सिडेंट जाल्ले आसा। लोकांची थळावी लोकांची मागणी आसा की हें कट करचें आनी हांगाच्यान त्या कारणान विजिबिलिटी मेळटली। कुळेच्या वेळीप वाड्याचेर बांदिल्ल्या गणेश विसर्जन शेडीचे उक्तावण आमदार गणेश गांवकर हांच्या हस्तुकी जाले। पंचायतीच्या निधींतल्यान हे काम केलां। 22 लाख रुपया खर्च केल्यात अशी माहिती आमदार गणेश गांवकर हांणी दिली। सांगता आसतना ही जी शेड बांदल्या ते प्रमाणे आनी 2-3 कामां हांवें म्हाज्या वाठारांत घेतलेलीं आसा। ती इल्ली प्रोसेस जातकीर हांव तुमकां दिसपाक येतलें जाल्यार आमी कितें करपाक जाय तें आनी तशेंच आमी अशें म्हणटा आसतना आमी ओवरऑल डेव्हलपमेंट करता आसतना आपलें स्वताचें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय कित्याक भाऊ आमकां सांगतलोच कित्याक आमचे वाड्या वयले जे थोडे भुरगे आसा त्या भुरग्यां खातीर कामा खातीर हांव भाऊ कडेन आमी एप्रोच जायत आसा कित्याक आमचे त्या भुरग्यांक काम त्या भुरग्यांक आमकां कोण तरी आमच्या कामाक लागपाक जाय कित्याक स्वताचें तेजे उदरगत जावपाक जाय हे दृश्टिकोनांतल्यान हांव काम करता। ह्या शेडीचेर म्हाका अशी 2-3 मिनीट पयलीं उद्घाटन हें केल्लें कितें काम चालू करपाक केल्लें तूं सगळें आसलेलें आनी चडशें राजकारण सगळें जाता दादींची हांगा शेड गेली ते हें केलें तें केलें सगळें जालें आतां ती शेड कंप्लीट जातकीर सगळ्यांक कळ्ळें कित्याक शेड कोणाक जाय दादीक बसपाचें आसा म्हाका बसपाचें आसा शेड सगळ्यांक जाय गणपती हाडून हस्ती विसर्जन करपाक मेळपाक हे काम चालू जाता। हांव दादीचेर एक प्रत्येक आठवड्याक एक ताका फायरींग आसता खबर आहा कितें करतालो कितें करता
आज एक काम केलं तरी सगळे काम बाकीच्या वार्डांनी जावंक सगळ्या वार्डांनी काम चालू आसा. हांव पयलीं आमच्या वार्डाक गेलो ते बी काम केलें. सगळे वार्डाक काम बारीक मोठे काम चालू आसा. चतुर्थ श्रावणी मंगळारा निमतान सशस्त्र मोदक हवनाची धार्मिक विधीची कार्यावळ माडेलच्या महागणपती देवळांत जाली. ह्या विधी वेळार 1008 मोदकांचे हवन जाले. ह्या वेळार भाविक व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले. पळयात ह्या विधीचे हे वेंचीक खीण. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.